हडफड्या बेकायदेशीर पद्धतीन दोंगर कापून सुरू आशिल्ल्या हॉटेलाचे बांदकाम नगर नियोजन खात्यान आयज बंद उडयले। अशा प्रकारच्या बेकायदेशीरपणाक गोंयांत थारो दिवचो ना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणला। या बेकायदेशीरपणा आड रान तशेंच नगर नियोजन खात्याच्या कायद्या प्रमाण कारवाय सुरू जाल्या गोंयान भूंयमाफियाच्या दादागिरीक पाळो दिवचो ना अशी सणसणीत प्रक्रिया विश्वजीत राणे हांणी व्यक्त केला। हडफड्या सुरू आशिल्ल्या या बेकायदेशीरपणा आड एनजीपीडीएच्या अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करतलो। पीडीए आनी टीसीपी हांच्या घाळपणाक लागून या बेकायदेशीरपणाक तेको मेळ्ळो अशें प्रतिज्ञापत्र हांव अधिकाऱ्याकडल्यान न्यायालयात सादर करतलो अशें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। गोवा फाउंडेशनान घातिल्ल्या याचिकेक फावो ते पुरावे सरकार न्यायालया मुखार सादर करतलो अशें राणेन म्हणलें।